बेती ते वेरे रस्त्याची स्थिती फोंडकुला पडून सामकी इबाड जाल्या। फोंडकुला बगर रस्तो ह्या सुवातेर मेळपाक कठीण म्हळ्यार अतिताय जावची ना। बेती वेऱ्या वाठारांत गाडयेन मार्ग काडटल्यांक हे खड्डे नवे न्हय। ह्या खड्ड्यांनी आता गाडी चलोवप्यान रस्तो कसो सोदप काय हो मोठो प्रश्न आसा। पावसान खड्डे पुरपाचें नाटक चालू जाता, मात येरे माझ्या मागल्या। दुसऱ्या दिसा फातर भरता तांचो चुरो आनी रस्त्यार पावसान परत खड्ड्यांनी चुरो जाल्ल्या फातरांच्या मातयेची चिकचिक। तुडुंब भरिल्ल्या खड्ड्यांक लागून दुचाकी चलोवप्यांक फोंडकुलांचोय अदमास मेळना। रस्त्याच्या कुशीक चलतल्यांक मातयेची रांगोळी कपड्यांची रंगची न्हय म्हण सादूरतायेन वाट काडीत चलची पडटा। हो रस्तो बेती फेरी कडलो मेन पॉयंट, मात हांगासर स्पीड ब्रेकरांचेर लेगीत स्पीड आनी ब्रेक करपाक खणकुला दिसतात। कांय ना म्हळ्यार सुमार फाटले कितलेशेच म्हयने जाले ह्या रस्त्यांची स्थिती गलगल्याक आयल्या। थळाव्यां बरोबर कितलेशेच पर्यटक ह्या सुवातेर प्रवास करता, मात कोण हाच्या आड उलोवपाक तयार ना। रस्ते पळोवन लोक बडबडटात। रस्तो केन्ना तर पिड्यार जाला आता झाले 2-3 वर्ष झाले, अजून कोण करेना। माती घालता, गोबर घालता वयता आणि काय ना माती घालता वयता, माती फातर घालता आणि परत घालता। हो बरं ते ही बाई आता ही बाई थंय फोटो काढ, ही बाई फातर बितर केला वरा मरे कोण वन्ना काढू केले करता, आता काम करता परते गाडी वयता न्हू ते येता वयर येता। हां वयर येता, गाडी घातलेली येता हे ना सपोर्ट ना काम करता, कामाचे काय मिस्टेक ना, काम करता परते उसळटा न्हू डांबर घाला न्हू। पूण हे चित्र पळयल्यार अजून थळाव्या प्रशासनाकूय जाग आयिल्ली ना अशें दिसून येता। आता ह्या फोंडकुलांक लागून कितें अनर्थ घडटलो आनी मागीर आमच्या प्रशासनाक जाग येतली काय म्हण सगळ्यान व्हड प्रश्न उबो आसा। RD एक्सपो खातीर बेतीच्यान गौतम शिरोडकार।